येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शिक्षण खात्याच्या हेडक्वॉर्टरांत उदकाचे हाल. बॅरलांनी उदक सांठोवन दवरपाची स्टाफाचेर आयल्या पाळी. मुख्यमंत्र्यान 2 वर्सां आदीं उक्तावण केल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंटाची इमारत कुलूप बंद. तरीकय पयस गेल्यात कनेक्शनां. पेट्टात लायटी, येतात बिलां. पळयात माद्रेची आजनेर. मोडपाक पावल्यात बिल्डिंगो. जावन गेली 10 वर्सां पूण पालिका उबारिना खंबीर पावलां. मुरगांव पालिका दोट्टे मनस्थितीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या शाळांनी अत्याधुनीक मुळावी बांदावळ बसयल्या अशें शिक्षण खातें सांगत आयलां. पूण शासन मंडळाच्या मुखेल कार्यालयांतच मुळाव्या सुविधांचो उणाव दिसून आयला. हे इमारतींत उदक मेळना, जाका लागून वॉशरुमांतले नळ सुकल्यात. संडासांनी उदक ना. हो प्रस्न सोडोवपाच्या हेतान इमारतीच्या कर्मचाऱ्यांनी सगळ्या वॉशरुमांत उदकान भरिल्ली बॅरलां दवरल्यात. शिक्षण खात्याचे कचेरेक सतावपी हो सद्याचो आनीक एक प्रश्न. पळयात. हांगा तुमी पळोवंक शकता शेताक उदीक ना आनी हे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान हिंगा बॅरल भरून दवरलेले आहा आनी हिंगा कोण टॉयलेटीन येता ते एक कप घेवन टॉयलेटीन वयता. Vincent Rosario for Goa 365 from Panjim. वीज खात्यान मांद्रेच्या एका सामान्य मनशाक दिल्लो 57 लाखांच्या बिलाचो शॉक आमी दाखयलो. त्या उपरांत मांद्रेच्या जुनसवाड्यार नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट 2 वर्सां कसो कुलूपबंद करून दवरला तोवूय दाखयलो. आयज आमी दाखयतात ताचो पार्ट 2, स्प्रेडिंग शॉक. लोकांच्या टॅक्सांतल्यान, घामाच्या पयशांतल्यान सरकारी प्रकल्प उबे जातात. धोल बडयत तांची जायराती केल्ली आसतात, पूण उपरांत ते एक तर धुल्लखायत पडिल्ले आसतात वा अदीमदीं लोकांक शॉक तरी दितात. मांद्रेचो नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट बंद आसा खरो, पूण विजेची बिलां येतच आसात. ही शॉकात गजाल. आमी दाखयतात हो शॉक खंय आनी कसो स्प्रेड जाला तो. मागीर कळटली बिलां कशी येतात ती. कालूच गोवा 365 एक रिपोर्ट हायलायट केल्लो की एकट्याक बिल 57 लाख येयल्ले म्हूण, आणि ते म्हणून मांद्र्याच एका शेतकरी कुटुंबान जन्म घेतलेल्या एका साद्या भुरग्याक, जेका ज्या जाग्यार 400-500 रुपये बिल येताले तेका 57 लाखाचे बिल धाडले गेले. आता त्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हांगा जुनशेर म्हणटा थंय जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाची ही बिल्डींग आसा तेचीच ही कथा दुसरी म्हटल्यार पळय. हें हांगासर ओपन आसा, सगळें ओपन आसा, आनी खंयच्यान खंय लायट व्हेल्या ही हांगासरल्यान लायट आनीक खंयसर तरी व्हेल्लेली आसा. आतां जर सादारणसो जर कोणूय आपली घरांतल्यान लायट जर भायर व्हरता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनी चॅक करता जाल्यार ताका सोमते ते फायन दिता. आनी म्हाका दिसता ही अशी ओपन म्हणून हांगासर हात सुद्दां लावपाक भंय दिसता. हे पळोवंक शकता तुमी हे कितें केल्लेलें आसा ते. ही वायर पळय, ही वायर पळय, आनी कितें कितें केल्लेलें आसा तें पळय, आनी खंय व्हेल्लेली आसा तें आमी पळोवया. म्हाका दिसता ही जी आसा ती हांगासर ह्या सायडीन खंयसर तरी व्हेल्लेली आसा. एग्जॅक्ट कळना आतां खंय पावल्या ती. हे आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ही कथा, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कितें चालू आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिलां दुसरी पळय ती पळय लावन दवरलेली आसा, लावन दवरलेली आसा बिलां बी. 4-5 तरी बिलां आसतली पळय थंय लावन दवरलेली. आनी कोणय जर आसलेलो जाल्यार इतली बिलां आसा म्हटल्यार कोणय हें करतलो आसलो, डिस्कनेक्शन बी करतलो आसलो, नाल्यार कितें तरी करतलो आसलो. पण हांगासर पळया, हांगासर लायट खंयसर तरी व्हेल्लेली आसा. एग्जॅक्ट कळना खंय व्हेल्लेली आसा. हां, ती लायट कळलेली आसा. ती लायट थंयच्यान हांगासर बॅडमिंटन खेळपाक हांगासर व्हेल्लेली आसा. हो एक स्टँड जालो आनी हो दुसरो स्टँड ह्या सायडीन
आणि ही तुमकां दिसता ती वयर लायट, ही लायट दोन लायटी दोन कड्या. दुसऱ्या विज्युअलान तुमकां ही म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती लायट तुमकां दाखयता. ही लायट, ही एक लायट आणि त्या सायडीन थंय एक लायट आसा. 1 जून 2020 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताजें उक्तावण केल्लें. उक्तावण केल्ल्या खिणा सावन तो कुलूपबंदच उरला. सद्याक थंय कोणाचो तरी राबितो दिश्टी पडटा. पूण सरकारी प्रकल्पांत नेमकी कसलीं कामां चल्ल्यांत? थंय बियरांच्यो बाटल्यो कोण उडयतात? कनेक्शन एक्सटेन्शन कोण करता तें सोदपाचें कोणें? मिडियान? खेळा संबंधात वेगवेगळे उपक्रम दिवपी खाजगी प्रशिक्षण संस्थांनी भुरग्यांच्या लैंगिक अत्याचाराची उण्यात उणी 5 प्रकरणां 2022 वर्सा नोंद जाल्यांत. गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान खेळा संबंधित प्रशिक्षण दिवपी सगळे क्लब आनी खाजगी प्रशिक्षण संस्था वळखून घेवपाची शिफारस केल्या. मार्गदर्शक तत्वां आशिल्ले भुरग्यांचे संरक्षण धोरण तयार करचें गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान मागलां. मुखेल सचिवाक बरयल्ल्या पत्रांत भुरग्यांची राखण करपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या आनी चालीक लायिल्ल्या विशिश्ट उपायां सयत केल्ल्या शिफारशींचेर आयोगान 4 सप्तकां भितर कृती अहवाल दिवचो अशी विनवणी केल्या. राज्यांत खेळा संबंधीत खंयचे प्रशिक्षण दिवपी सगळे क्लब आनी खाजगी प्रशिक्षण संस्था वळखून बेगिनात बेगीन नियामक मंडळा खाला हाडप. सगळ्या वाटांनी सुरक्षीत आनी भलायकेक बरें वातावरण मेळोवपा खातीर शुल्काचें नियमन आनी आदी खेळा प्रशिक्षणाचेर मुखेल लक्ष केंद्रीत करून भुरग्यांची उदरगत करप. भुरग्यांच्या संरक्षणाचें धोरण तयार करचें, तातूंत सगळ्या आंगांचो आस्पाव करपी मार्गदर्शक तत्वां आसचीं जी भुरग्यांचे सुरक्षितताय आनी भलायकेक लागून गरजेची आसतली. प्रशिक्षणाचेर मुखेल लक्ष केंद्रीत करून भुरग्यांच्या सगळ्या वाटांनी उदरगती खातीर वातावरण पूरक आसचें. खेळ प्रशिक्षण म्हण तपासणी आनी निवड प्रक्रियेत थारावपाचें आनी तपासचें. तशेंच भुरग्यां कडेन संवाद सादपाक कोणाक परवानगी आसा हें थारावचें. प्रशिक्षण घेवपी आनी खेळा व्यक्तींक उच्च धोक्यांतल्यान राखण दिवपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां, गैरवेव्हार आनी लैंगीक अत्याचारा विशीं पूरक म्हायती आनी मार्गदर्शक तत्वां दिवप. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोतले कड्डम जाल्ल्या इमारतींचो प्रश्न हो पालिका मंडळाचो वीक पॉयंट जावन रावला. कितलीशींच वर्सां कागाळी केल्यो, कितल्योश्योच दुर्दैवी घडणुको घडल्यो, तरी थळाव्या मंडळान अजून ह्या इमारती आड कसलीच कारवाय करूंक ना. पळयात. फुटपाथा वयल्यान चलपी आनी पार्किंग केल्ल्या वाहनांचेर शिमिटाचे स्लॅब पडपाच्यो जायत्यो घडणुको वास्को शारांत हाचे आदीं घडल्यात. पूण कागाळी करून लेगीत ह्या संदर्भात पावलां उबारपाक MMCक अपेस आयला. सध्याची MMC इमारत लोकांक धोक्याची थारल्या. मजगती कावन्सिलाचे अधिकार मर्यादीत आशिल्ल्यान कावन्सिलाक कसलीच कारवाय करपाक मेळना अशें कावन्सिलर सांगतात. आयकात तांकां. व्हेरी क्लियर आसा. आमी म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिल मिटिंगेक सुद्दां ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की जे अनसेफ डिक्लेअर जाल्ले आमी बिल्डिंग्स पळय त्या बिल्डिंग्साचेर बेगितले बेगीन आमी तांकां तेंचे समज टॅनंट्स कोण आहा तांकां बेगितले बेगीन आमी खंय तरी दुसरे कडेन तांकां अरेंजमेंट करून ते बिल्डिंग जाता तितके बेगीन डेमॉलिश करून त्या जाग्याचेर दुसरो आमचे म्हणल्यार न्यू कन्स्ट्रक्शन आमी करपाचें आनी ताका फंड्स मागीर खंयचे यूज करात. एनी फंड्स इट डजंट मॅटर एज लॉंग एज देर इज डेवलपमेंट हॅपनिंग अंडर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप और म्युनिसिपल फंड और गव्हर्मेंटाचे फंड वॉट एवर पॉसिबल फंड्स आमी युटिलायज करून बेगितले बेगीन ते आमी करपाचें ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. इतकी वर्सां कितें लागता? जायतीं वर्सां पळयता प्रायवेट एज वेल एज ज्यो गव्हर्मेंटचो हेच्यो म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगो एक वायट परिस्थिती आसा. वेदर तुमी एक्शन कित्याक घेयना इतकी वर्सां? एक्शन घेयना अशें कांय ना. आमचे सुद्दां आमी सुद्दां एक लिमिटेड पावराच्या अंडर आमी काम करता. आतां आमकां जाय हे सगळे डेमॉलिश जावन नवे बिल्डिंग्स येयलेले पण कितें आसा ताका मागीर परमिशन्स आसता जावं आनी कितें अप्रुवल्स आसता पळय ते आमकां आमचे पॅरंट बॉडी कडल्यान येवपाक पडटा. सो एज इट इज हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली की हांव आतां सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमचे डायनेमीक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे डायनेमीक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे इन्क्लुडींग ऑल आर 3 MLA आमचे W2 मिनिस्टर मोमीन बाब, आस्कोचा आमदार राजीव बाब आणि मुरगांवचा आमदार संकल्प बाब हांकांच रिक्वेस्ट करता
की ऑलरेडी खूप टायम आमचो गेल्लो आसा. लास्ट 10 वर्सां जाली आमी हे बिल्डिंग्स डेमॉलिश करून नवे बांदपाचे हितून आसा, अनसेफ बिल्डिंग सगळ्यो. सो खंय तरी बाबा तुमी सगळ्यांनी मेळून लक्ष घालून आतां बेगींतल्या बेगीन वास्को खातीर एक स्पेशल अटेन्शन गव्हर्मेंटा कडेन घालून घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन हें करून घेवपाक जाय. अनसेफ जे बिल्डिंग आसा वास्कोभरांत सगळ्यां खातीर धोकादायक आसा आनी चड करून जे म्युन्सिपालिटीचे बिल्डिंग आसा आनी जे प्रायवेट बिल्डिंग आसा, गोंसाली आसा, जे पुलीस क्वॉर्टर्साच्या ऑपोजीट जे आसा ते कोणाचे तकलेबाक पडटा एक फातर पासून अशें आसा. मागीर आमचे बॉजीस बिल्डिंग आसा, आमचे बॉजीस बिल्डिंग सेफच आसा. त्या बॉजीस बिल्डिंग अनसेफ म्हणना कारण तेजे रिपेर केले ती बिल्डिंग आनी मेंटेन केल्या. मुकूंद बिल्डिंग आसा, जे क्वॉर्टर्स जे आसा म्युन्सिपालिटीचे आसा ते क्वॉर्टर्स पयलेच अनसेफ आसा आख्खी बिल्डिंग. दुसरी म्हणटा ती आमची वास्को जी आसा ती कोसमी बिल्डिंग ती एक अनसेफ आसा. ते हांव जे आमचो कोण डॉक्टर आसा जो ब्लड हें आसा ते काडपाक गेल्लो जाल्यार पळयत जाल्यार ते स्टेअरकेसीन वचत जाल्यार ते स्टेअरकेसीन पासून हें अनसेफ आसा. म्हणल्यार खंय तरी ह्या म्युन्सिपालिटी लक्ष घालूंक जाय. जी बिल्डिंग मेंटेन तरी एटलिस्ट करा. तुम्ही रिबिल्ड बांदता ती मागीरच्यो गोश्टी, मात सद्या तांकां प्लास्टरींग कितें करपाक जाय, तांकां फिटनस कितें दिवपाची म्युन्सिपालिटीन दिवपाची गरज आसा. आनी जे सिटी कावन्सिलर जी आसा आमची वास्कोची तिचो हजबंड जो आसा आमचो वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हेंच्यांनी जे सिटीचे अनसेफ जे बिल्डिंग आसा आमदारांनी हितून लक्ष घालपाचें. जे म्युन्सिपालिटीक कितें तर हेल्प करपाचें म्हणल्यार ह्या म्युन्सिपालिटीक कितें फंड्स ना तेंच्यांनी हाडून दिवपाचे. जो अर्बन आमचो डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तेंच्या फंड्स हाडून दिवचे सरकारान आमदारान, तेन्ना कितें तरी तेजे इनिशिएटीव येतलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सरकारी कामां केन्नाच वेळार आनी वेवस्थीत जायनात अश्यो लोकांच्यो कागाळी सोदच्योच जाल्यात. कुट्टी खांडेपाराय तेंच चल्लां. लोकांक जाता तितले त्रास करून सिवेज चेंबर खणपाचो वावर चल्ला. थळाव्यांनी अर्थातच टिपिकल सरकारी कामाचे पद्दतीचेर तिडक उक्तायल्या. लोकांच्या जिवाकडेन कित्याक खेळटात तांणी संबंधीत मंत्र्याकडेन जाप मागल्या. कसलेंच नियोजन ना. सदचे रस्ते बंद करचे आदी पर्यायी रस्ते दिवंक नात. वयल्यान धूळ खायत आनी वाटो सोदत भोंवचे पडटा. कुर्टी खांडेपारची ही अवतिकाय. खणचे आदी रस्त्यार उदक मारूंक ना, देखून धुळीचे राज्य. व्हडले चेंबर नियोजन केले बगर खणल्यात. गरजेची जतनाय घेवंक ना. आयकात थळाव्यांची खदखद. तांकां आमी रिक्वेस्ट केले की बिफोर स्टार्टींग की सायनबोर्ड तर लायात म्हणून, पूण तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें पूण सायनबोर्ड लावना आनी लोकांक आतां त्रास जाता की गाडी घेवन येता आनी परत परत हांगा हेवटेन तेवटेन भोंवत रावता लोक. अशें कितले खड्डे मारले हांगा खड्डे 1 2 3 4 मारले आसात. आतां जालें लास्ट 1 मंथ 1.5 म्हयनो जालो हांगा हें काम चालू आसा. तो रोड बंद आसलेल्यान हे सायडीन लोक डायवर्ट जातात. तोय आतां जात्रा आशिल्ले कारणान हे सायडीक लोक सगळे हे सायडीच्यान डायवर्ट जाल्यात. आनी त्रास जाता लोकांक. त्रास जाला लोकांक आनी धुल्लो चड जाता. ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की वॉटर हें कर म्हणून, स्प्रेड कर म्हणून रस्त्याचेर धुल्लो जाता म्हणून उदक मारपाचें, पूण तेणे ते कांय करूंक ना. हावसिंग बोर्ड जयसिंग नगरांतलो हो रातच्या वेळावयलो देखाव. कुर्टी जात्रा चल्ल्या त्याच वेळार सिवेजीच्या कामा खातीर हांगा 4 कडेन रस्ते खणून सोडल्यात. लोकांची सगळ्या वाटांनी गैरसोय करून सोडल्या. आयकात विराज सप्रेक. थंय तुमी पळयतले हांगा सिवरेजीचें काम चालू केलां. थंय कुट्टी जात्रा चालू आसा आनी हेवटे सिवरेजीन 3 कडेन खणला आनी आतां 4थी कडेन खणला. हांगा सगळे रस्ते ब्लॉक आनी जो रोड एप्रोच रोड दवरला तो रोड बऱ्या मनशांनी वचपाचो ना. सगळे खडबडीत आसा. थंय डांबर म्हणटा ते नाच आनी थंय रोड ब्लॉक करून कुट्टी 1 वे केल्लो आसा. तुमी हांगा पळयतले हांगा जर 4 व्हिलर हांगा वचपाक शकना. माती अक्षरशः रस्त्यार अर्दे वयर माती दवरल्या आनी हो इतलो डीप खड्डो मारला. तुमी पळयतलो 20 मिटर डीप आसा आनी हे लायल्या बॅरिकेड्स लायल्या, पत्रे सादे लायल्या. हाका जर कोणी डॅश मारी जाल्यार डायरेक्ट भितर त्या खड्ड्यान पडटलो. म्हाका परत विचारीन दिसता की हे सिवरेज डिपार्टमेंट, सावकी डिपार्टमेंट इतले निश्काळजीपणां कित्याक करता. नेग्लिजन्स इज इक्वल टू PWD एंड PWD नेग्लिजन्स काय म्हाका विचारपाक जाय. जे संबंधीत मंत्री आसा PWDचे तांकां एकूच विचारपाक जाय की लोकांच्या जिवा कडेन खेळटात कित्याक. गोवा 365 खातीर कुर्टी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतीय क्रिकेट बोर्ड पयली अखिल भारतीय T20 क्रिकेट कप सर्त घडोवन हाडपाचो आसा. ही सर्त 18 नोव्हेंबरा सावन सुरू जातली. 3 दिसांत 6 विभागी संघा भितर सर्त जातली. चेतन चव्हाण स्मृती आंतरविभागी क्रिकेट सर्तीच्या उक्तावणाक
मंत्री निळकंठ हळणकारा बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हाजीर रावतले. पणजी जिमखाना मैदानार जावपी तिसऱ्या दिसाचो पयलो सामनो वगळून पर्वरेच्या GCA क्रिकेट मैदानाचेर ही सर्त खेळयतले. सर्तीचे थेट प्रक्षेपण ड्रीम 11 ॲपार कॉमेंट्री, व्ह्यूज आणि आकडेवारी सयत करतले. म्हाका सांगपाक एक बरें दिसता की आमचो बोर्डाचो जो प्रेसिडेंट आहा तो माननीय आमचे मंत्री नितीन गडकरी हे आसात आणि त्याच बरोबर आमचे पॅट्रन गोव्याचे चीफ मिनिस्टर आमचे पॅट्रन आहात डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव बोर्डाचो वायस प्रेसिडेंट आहा आणि म्हाका सांगपाक एकदम बरें दिसता की पयले फावट तेंच्यांनी गोवाक म्हाज्या उतराक मान दिवन वेटरन्साची नॅशनल्स आमकां दिली आणि आमी तांकां सांगलां की गोवा वेटरन्स जे नॅशनल ऑर्गनायज करतले ती आमी उत्तम रित्या करतले कित्याक आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आहा. तुमचे प्रेस सगळे आमच्या फाटल्यान आहात त्या खातीर म्हाका दिसता ही गोवा वेटरन्साक दिल्ली जी नॅशनल्स आहा ती एकदम बरी जातली. ही नॅशनल आहा ती 18 तारखेच्यान स्टार्ट जातली. 18 तारखेच्यान 19 तारखेर आनी 20 तारखेर फायनल्स आसतली. 3 दिसाचो हो टुर्नामेंट आहा. हितून 2 ग्रूप केले आणि लीग मॅचीस खेळयतले. प्रत्येक दिसा 2 मॅची आसतल्यो. 18 तारखेर 2 मॅची आसतल्यो. ते 18 तारखेर सकाळी ह्या मॅचीचें इनॉग्रेशन आमचो माननीय मंत्री निळकंठ हळणकार हे करतले. ते सकाळी 9 इनॉग्रेशन करतले मॅचीचें. ही मॅची सगळ्यो लायव्ह आसतल्यो ड्रीम 11चेर. टोटल सगळे लायव्ह आसतले. तेंचे कॉमेंटेटर येतले. तेंचे मदीं कितें व्ह्यूज घेवपाचे कोणाचे ते सगळे घेतले. इट वील बी रिले लायक अ नॅशनल ज्यो क्रिकेट मॅची जाता इंटरनॅशनल मॅची त्या टायप हे लायव्ह आसतले सगळे. गोवा 365 खातीर पर्वरीच्यान समीप नार्वेकार. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हवामान खात्यान राज्यात पावस पडटलो असो अदमास उक्तायल्लो. पूण IMDच्या आतांच्या अदमासा प्रमाण हवामान सुकें उरतलें. फुडल्या दिसांनी उण्या तापमानान आनीक 3 डिग्रीन उणाव जावन खरेपणान शीं अणभवपाक मेळटलें. पळयात. फाटल्या कांय दिसांचे गरमे उपरांत आतां खरेपणान शियाळी वातावरण अणभवपाक मेळटलें. उणें तापमान आनीक 3 डिग्रींनी उणें जातलें. बुधवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी दंव पडटलो. उपरांत दनपरां वत पडून गरम उरतलें. सांजे वेळार थंड वारें मारतलें. बुधवारा चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतलें. बोट धनियाक दर्यांत वचपाची मेकळीक आसतली. 19 मेरेन हवामान सुकें. सांजवेळार मळबात कुपां. बुधवारा चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक खाशेली शिटकावणी ना. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.